आमची खांडेबार न्हंय जी आसा आनी त्या न्हंयक उड्डण म्हणटी शिरोड्या मतदारसंघातली येवपाची न्हंय आसा पळय न्ही बारीक न्हंय ती जॉइन जाता त्या संगमाचेर आमी आज उबी आसात. म्हजे बरोबर आमचे माननीय आमदार बाबा गणेश गांवकर हेय बी हांगसर आसात. म्हजे बरोबर दोनूय गांवचे सरपंच म्हणजे दुर्लय तेवढे आमचे दाबाचे सरपंच बाबा श्रीगुरू आणि आमचे निरंकालचे सरपंच बाबा मधू खांडेपारकर त्या बरोबर ताजी पंच मेंबर्स बाबा श्री अक्षय आणि गीता ही दोगांय हांगसर आसात. त्या बरोबर आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर श्री मारियो आणि आमचो शैलेश नायक आणि एस्टा इंजिनियर लवंदे ही नांव कित्याक घेता की हे लोक सगळे इनवॉल्व जावन आमकां निरंकाल गांवाक जी बुट्टी येताली ती आडोवपाक जाय आशिल्ली की ती बंद करपाक जाय आशिल्ली आनी म्हणून आमी फाटल्या एक सादारणशे 6-8 म्हयन्याक एक इस्टिमेट करपाक लागलो की हाजी सगळी स्टडी करात आनी कितें करपाक उपाय करपाक जाय स्ट्रॅटेजी उपाय कितें करपाक जाय म्हणटा. आनी त्या अनुसार अशें लक्षांत येयलें की सिल्टेशन जें जालां पळय न्ही व्हाळाच्या तोंडार किंवा न्हंयच्या तोंडार आनी न्हंय सुद्दां जी आसा पळय न्ही ताचो कोर्स हो डायवर्ट जाल्लो आसा. तर हें जेन्ना इन्स्पेक्शन केले नंतर लक्षांत आयलें तेन्ना आमी ताजेर एक उपाय काडलो आनी तो म्हटल्यार ड्रेजिंग करून हें सामान जें आसा पळय न्ही म्हणजे मटेरियल जें आसा पळय तें कुसून काडचें. न्हंयचे भायर व्हरपाचें ना न्हंयचे सायडीनच ताका वॉलाचें प्रोटेक्शन जातलें हे पद्दतीन काम करपाक केल्लें आसा गौतम. तर हाणें हें टेंडर घेतिल्लें आसा आनी आज कामाचो शुभारंभ केल्लो आसा. बरोबर 20 दीस सुमार मेळटात आज तारीख 9. तर मुखाल्ले 20 दिसां भितर कारण पावस खंयच्याय येवंक शकता. एकदां पावस आयलो वयर की तुजो हुंवार येवपाक शकता आनी म्हणूनच हांगसर हें जें काम आसा पळय न्ही आयच्या मुहूर्ताचेर शुक्रार आसात आयच्या मुहूर्ताचेर सुरू करपाचें आनी जाता तितले बेगीन इवन 2 मशीन सुद्दां घातल्यार कोता येता कारण जवळ जवळ कितले क्युबिकस मिटर हें रॉ मटेरियल जें आसा पळय न्ही आनीक झाडी जुडी आहा पळय न्ही ती थोडीशी हें करची पडटली. आनीक म्हाका खात्री आसा की अंदूच्या वर्साक जेन्ना पावस येतलो पळय न्ही तेन्ना निरंकाल जे फाटल्या 20 वर्सां 30 वर्सां आमी पळयत येयल्ले आसा बुडटा 2 वर्सां दिसां खातीर 3 दिसां खातीर ते जावचें न्ही अशें म्हणून आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्तान सगळे आमचे ग्रामस्थ बी सहभागी जाल्ले आसात. आनीक हांव म्हणपाक विसरलो आमचो नारायण कामत झेडपी आसा पळय न्ही तोय बी हांगसर आयिल्लो आसा. आनीक अशे प्रकारे सगळ्यांचे सहकार्य घेवन असे काही प्रोजेक्ट जे आसात पळय न्ही जाचो निरंतर फायदो जो आसा पळय न्ही तो गांवांतल्या लोकांक ह्या भागांतले आसूं किंवा त्या भागांतले आसूं तो निरंतर फायदो जो आसा पळय न्ही म्हणजे लॉंग लास्टींग इफेक्ट म्हणटा पळय न्ही तो लोकांक मेळपाक जाय. बरे परिणाम लोकांक मेळपाक जाय आनी ते नदरेन हें काम जें आसा पळय न्ही तो गौतमाक सांगून दिसता बरें काम आसा हें. म्हणजे मुखाल्ले 10-20 वर्सां 30 वर्सां याद उरतली किंवा अशें केल्ले कारणान आमकां एवढ्यां बुट्टी येना किंवा अशें केल्ले कारणान न्हंयक हांगसर बरें रूप येयलां अशें जावं शकता. बरे कामाचो शुभारंभ आमचे माननीय जलस्रोत मंत्री सुभाष बाबू हेज्या आशिल्ल्यान हांगसर केल्ले आसा. ते करता आसतना आमचे मदीं हांगा हजर आसा आमचे दोनूय सायडीचे सरपंच पंच मेंबर आसा सगळे इंजिनियर आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा. तर हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की हे सगळे जे पळय विशय जे आसले न्ही ते हांव खूब तेंप जालो बाबूच्या सारकें लागींच्यान काम पळयता. तेणी हे सगळे बारीक अभ्यास करून ह्या डिपार्टमेंटाचो योग्य रित्या कितें कितें आमी उपाय करूं शकता आनी तितूंतलो हो एक जो पळय एक्सपेरिमेंट आज जाता ताचो निश्चितूच फायदो जातलो दोनूय सायडीच्या लोकांक जातलो. आमच्या ह्या सायडीच्या दाबाळ त्या सायडीच्या लोकांक जातलो निरंकालच्या लोकांक जातलो. तेन्ना हांव हें सांगता आसतना भाऊक एक मुद्दाम करून रिक्वेस्ट करता म्हणल्या आसतना सुद्दां की काल पयर हांगा आमगेले सापणाची एक बायलेक कशें आसा की मानग्यान तिका कपडे धुवपाक गेल्ले कडेन हें केलें दोनी पांयाक धरून घासमेलान ती हॉस्पिटलांत आसा. एक 2-3 दीस जाले. आतां त्या बद्दल आमी एक कितें आसा म्हाजी तुमकां विनंती आसा तें सहज करप शक्य आसा आमकां. लोक जेन्ना पळय कपडे धुवपाक जावं आयदन धुवपाक जे पळय न्हंयक वयता ते अवॉयड करता जाल्यार ती फॅसिलिटी आमकां आमी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लोकांक जर दिली जाय नोटवंतली हांगा दाबा पूण सगळ्याक जे जाग्याचेर कित्याक संपूर्ण गोंयाक ह्यो अश्यो काही गजाली आसा त्या जाग्याचेर आमकां हे धोके आसा ते अवॉयड कशे आमी करतले तेजेर थोडोसो विचार करून आनी आपली तुमी थोडीशी हें करचें कितें तेजेर उपाय करचो. आनी सदांच हें करता आसतना तुमचें सहकार्य लाभलां आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचे आमी सगळीं कामां करता आसतना आमच्या ह्या मतदारसंघाक सदैव ताजो आशिर्वाद आसा. हांव सगळ्यांक तुमकां तुमी हें काम स्टार्ट केलें त्या खातीर चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. माननीय आमदारान आतां जें सांगलें सुचित केलें कारण मगरां न्हंय भितर कितले आसात ती आमी सोदूंक शकनात पूण तांकां प्रिवेंट करूंक शकनात. आनी तांणी माननीय आमदारान जें सुचित केलां त्या प्रमाणे आमच्यांनी जे ज्या जाग्यार लोकांची वस्ती आसा किंवा वाडे आसा ल्हान ल्हान वाडे आसात थंय धोबी घाट अशा प्रकारची जी उत्तरे कडेन सोय आसा गंगा यमुना ह्या न्हंयचेर सोय आसा तशा प्रकारची सोय हांगसर करपाक जाता. सोलर पंप बसयले जर जायत आनी लोकांक वयर उदक काडून दिवन थंय जर प्लॅटफॉर्म केलो जर जायत जाल्यार लोक सकयल आपले आयदन धुवपाक कपडे धुवपाक हे सकयल येवचे ना. इवन काही वेळा न्हावपाक सुद्दां लोक आसा पळय त्या उदकाचो वापर करूंक शकतले म्हणजे न्हंयकच देंवल्यार न्हाता अशें ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की अशें
सिंबॉलीक 3-4 ठिकाणी आमी करचे. माननीय सरपंच आनी आमदाराक म्हजी विनंती आसा की खंय खंय अशे प्रकार जाय पडटले पयलीं हांव रोखडोच इस्टिमेट करपाक लायता आनी तें काम जें आसा तें सांगितलें. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.